सगळ्यांक नमस्कार। आज बिनविरोध डेप्युटी सरपंच जाल्या बद्दल म्हाका खऱ्यांनी खूप बरें दिसता आणि मेंबरांनी म्हाका सपोर्ट केल्या बद्दल थँक्यू। आणि सगळ्यांत पयलीं म्हणजे वाडेकारांचे थँक्यू, तेंच्यांनी सपोर्ट दाखयलो म्हणून आज हांव। आणि सेकंड थिंग XML भाई सोपटे बाईचे थँक्यू म्हणटा की तेणी प्रोत्साहन केल्या म्हणून आज हांगा डेप्युटी सरपंच नमस्कार। आज असो एक दीस आसा की महात्मा ज्योतिबा फुलेंचो आज जन्मदीस, त्या निमित्ताच्या दिसाच आज आमचे कडेन पार्से विलेज पंचायतीन आमचे डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शनूय जाला आणि सांगपाक उमेद दिसता ह्या इलेक्शनाक ते जे बिनविरोध निवडून येयल्ले आसा। आणि जो दीस आज आमी महात्मा फुले जन्मशताब्दी अशा दिसाक हे इलेक्शन जाता, त्या खातीर हांव डबल परत एकदा अभिनंदन करता श्री प्रज्ञा पार्सेकर यांचे की तेंच्यांनी असो एक रेकॉर्ड केल्लो आसा की ह्या वाड्यार गेली 45 वर्सां म्हाज्या जाणो पर्यंत तरी कोण पंचायत मेंबर म्हणून निवडान येवन नसले, तरी प्रज्ञा पार्सेकर हे ओपन कॅटेगरीजान ह्या वार्डार निवडान येयले। ते SC समाजाचे असल्या कारणान सुद्धा ते निवडून येयले आणि आज ते डेप्युटी जाले। त्याच्या खातीर हांव परत एकदा तेजें अभिनंदन करता आणि फुडले तेज्या वाटचालीक हांव तेजें अशेंच बरें काम तेणी करचें अशें हांव देवा कडेन मागता आणि ताका बरी बुद्धी दिवची, बरें आरोग्य दिवचें ही म्हाज्या कडल्यान ताका अपेक्षा। आज आमी पार्से गांवची ग्रामदैवत श्रीदेवी भगवती, त्याचबरोबर समोर आमच्या जे मारिंगणा तांकां पयलीं नमन करून त्या पार्से पंचायतीन आज उपसरपंच बाय प्रज्ञा पार्सेकर यांची निवड अभिमानान सांगचे दिसता की बिनविरोध जाल्ली। पयलींच ताका हांव मनानसून तेची अभिनंदन करता आणि शुभकामनाय दिता आणि हे सांगता आसतना तेजे कडेन मागता आज तूं ह्या गांवाची उपसरपंच जाल्ले आहा। बाप सरपंच आमचो अजय गवंडकर ते आसात, तेजे पयलीं आमची आवडगोई डेप्युटी सरपंच रेश्मा कांबळी आणि चवथो आमचो पंच मेंबर मधुसूदन सातार्डेकर गेली 2.5 वर्सां हातान हात घालून ह्या गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर बऱ्यापैकी काम करतात। ताचे फुडें ह्या गांवाचें आनीक काम तेंच्यांनी करचें। आणि माजी आमदार जरी आसलो, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा, भारतीय जनता पक्षाचो खंय तरी एक पदाधिकारी म्हणून हांव इतकें सांगूंक शकता जी कामां हेचे फुडें तुमकां जी करपाची आसा ती कामां करच्या खातीर तुमचे बरोबर हांव आसतलो। सरकाराच्या माध्यमातून मागीर ती PWD डिपार्टमेंट असो, WRD असो, पंचायत डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ पंचायत असो, ती वेगळी इवन तितून RDA असो, अशी 4 डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून गावाचो बऱ्यापैकी आम्ही विकास साधू शकतो। खरें म्हणजे जसे आमचे सरपंच अजय गवंडकर सांगले की 45 वर्सां उपरांत ह्या पार्शान आमची SC भयण म्हणजे SC म्हणून जो आमचो वाडो आसा ॲक्च्युली निवडून येता आसतना थंय रिजर्वेशन नसले, जनरल कॅटेगरी आसले, तरी सुद्धा तेका निवडून त्याच्या फूल वाडेकारांनी बाकी आमचे सपोर्टर जे आहात त्यांच्यानी हाडलेले आसा। म्हाका याद जाता हाचे पयलीं चोपडे गांवांत हांव आमदार आसतना नितीन चोपडेकर ह्या आगारवाड्या चोपडे पंचायतीन पयले फावट ताका हांवें SC समाजाचो उपसरपंच केलो। आज परत 2025 ह्या माझ्या पार्से गांवांत त्याच म्हणजे SC समाजाची आमची बहीण प्रज्ञा पार्सेकर त्या पार्से पंचायतीची डेप्युटी सरपंच जाल्ली आसा। म्हणजे हे दाखोवन दिता की आमी खंयच्याच समाजात भेदभाव करिना, आज पर्यंत करूं ना, हाचे फुडें करचे ना, कारण सगळे आमी गांवांत आसतना सगळे आमचे भाव, सगळे आमची भयणां ह्याच पद्दतीन वागतात। ते म्हणजे कोण SC कोण आनीक कोण असे समाज बरीच आमी धरना, पूण हांव खरेंच मनानसून सांगता की आगारवाड्या चोपड्यान फर्स्ट टायम ह्याच समाजाचो
नितीन चोपडेकर हांवें डेप्युटी सरपंच. आता दुसरे फावटी ह्याच मतदारसंघातली आमची पारसे पंचायत, त्या पारसे पंचायतीनय SC समाजाची त्याचे परत नाव घेवपाची ती आज डेप्युटी सरपंच जाले. चड टायम घेना, पण तुमचे कडेन इतकेच मागता, प्रामुख्यान तेचे वाडेकार जे आहात तांचे कडेन मागता, ह्या गांवच्या बाकी लोकां कडेन मागता. हांवें आमचे सरपंच बाकी पंच मेंबर तेंचे सांगलेला उरलेलो जो कालावधी जो आसा त्या उरलेल्या कालावधीत आमी अशें करून दाखोवया की ह्या पंचायतीन जे सरपंच आसले, डेप्युटी सरपंच आसले, पंच मेंबर आसले, तांच्यांनी हे गांवाची खंय तरी बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रोग्रेस केल्लो आहा. आज अभिनंदन करता हांव सरपंचाचें. जेन्ना हे बिल्डिंगेचे हॉल बांदता आसतना म्हाजें सजेशन आसलें की पंचायतीची एंट्रन्स ही हे सायडीन आसपाचें. कोणी तेन्ना केअर केलें ना, म्हणजे लक्षांत तेंच्याय येयलें ना, केअर म्हणिना हांव लक्षांत येयलें ना. आज जर पळयशात जाल्यार ज्या पद्दतीन पंचायतीचे दार केल्ले आहा, त्याच बरोबर सेपरेट हेल्था खातीर एक रूम केल्लो. इन एडिशन फर्स्ट टायम ह्या पार्से गांवांत लायब्ररी तेणी प्रोविजन केल्ल्या. ताच्या खातीर गांवच्या वतीन सरपंचाचें मना पासून अभिनंदन करता. आज हांव पळयता पार्से गांवांत शेजारीच आमचो चारी वाडो आसा. काल देवीचो वाडदिसूय जाल्लो आहा महालक्ष्मीचो. ते जर आज जर परिसर पळयत जाल्यार इतकी बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन जाल्ल्या. हांव तेंचे कडेन मागता अशा तरेची खंय तरी तुमचे कडेन प्रपोजल येतात देवाची स्थळां ब्युटिफिकेशन करपाक, तुमी घेयात. उरलेलो कालावधी जो आहा ते कालावधीन आमी मॅक्झिमम काम करून दाखोवया. विरोधक आसा अशें हांव म्हणिना, पण सगळे आमी एकच आसात. पण तेंच्या सुद्दां कोण विरोध करतात तेंच्या सुद्दां लक्षात येवपाक जाय की ह्या टायमाक गेल्या म्हणजे 2.5 वर्सां प्लस उरलेली 2.5 वर्सां बऱ्यापैकी ह्या गांवा खातीर आमी जांकां निवडून दिले, निवडून येयल्या नंतर सरपंच उपसरपंच जे जाले तेजे बरोबर मेंबरय जे रावले, एक बऱ्यापैकी काम ह्या गांवा खातीर तेंचे केल्लें. परत एकदा पांय प्रत्याचे अभिनंदन करतात सगळे आमचे म्हणजे प्रामुख्यान सरपंच आदले आमचे डेप्युटी सरपंच रेश्मा कांबळी तसोच मधुसूदन साताडेकर त्यांचे अभिनंदन करतात. आणि तेंचे कडेन परत मागपाची गरज ना. अशीच वाटचाल तुमची फुडें वचची, फुडें वयता आसतना अशीच काय म्हणटा तशी घोट चालूच दवरची आणि कितेंय तरी नवीन नक्कीच तुम्ही करून दाखयतले ते अपेक्षा बाळगता आणि माझे ते 2 उतरां सोंपयता ते बरोबर.